दिवचल पालिका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 14तले 11 प्रभागांचे सीमांकन केल्ल्यान शारांत राजकीय चर्चेक सुरवात जाल्या आनी थळावे बेजारल्यात। सीमांकना विरोधात 9 प्रभागांतल्या नागरिकांनी कागाळ दाखल केल्ली। जिल्लोधिकाऱ्यांनी बसका घेवन नागरिकांची मतां नोंद केली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही सगळी जाणां जी आयज जमा जाला ते रिप्रेजेंट करता वॉर्ड नंबर 13। आमचो असो प्रश्न आसा म्हणजे कितें जालें की आमचो जो वॉर्ड आसा तो जेन्ना लिमिटेशन केलें तेन्ना तो काडलो आनी भायलीपेट वॉर्डाक जॉयन केलो। म्हणजे अरावंड आमची 25 ते 30 घरां अरावंड 127 जे आमचे वोट आसा ते काडले आनी भायलीपेटेक जॉयन केले। इतली वर्सां जाली आता सिन्स माय ग्रँडफादर म्हणजे आता 3rd जनरेशन आमचे जर म्हाज्या फॅमिलीचे पळोवंक आसा आमचे नवा सोमार भायलीपेटकार और सोनारपेटकार वेगळे करता, नाडका भायलीपेटकार सोनारपेटकार वेगळे करता। आमचे 2 डिफरंट कमिटीज आसा आनी हे सगळे कन्सिडर खबर आसा सगळ्यांक की हे सगळे जेन्ना जाता तेन्ना थंय झगडी जाता और डिफरंट इश्यू येता अशें इतले सगळे खबर आसून सुद्दां हो जो आमचो अर्दो वाडो आसा जो वॉर्ड नंबर 30 तो काडला आनी भायलीपेट वॉर्डाक जॉयन मारला। सो हेतून आमचो असो प्रश्न आसा की इन फ्युचर फाल्यां जर हे डिमिलिटेड आसा की जे जाला ते जर आमचे कॅन्सल जायना और तशेंच उरता आनी त्या वाड्या वयलो जर कोण निवडून येता ओके एज आमी 127 वोट आसा आनी तेंचे 645 कितें तरी वोट आसा जाल्यार तेंचो वाड्या वयलो जो कावन्सिलर और जो कन्सिडर आमी करतली तो आमच्या वाड्यार येवन काम करतलो। आनी तशेंच अगेन हे आतां निरोप आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगपाचें आसा की आमी इंडिविज्युअल एक एप्लिकेशनां घातिल्ली फॉर द ऑब्जेक्शन म्हणून ऑलमोस्ट 25 ते 26 ऑब्जेक्शनां गेल्ली। हार्डली 3 जाणांक आमकां भितर आपयला। पयले आमचे सिनियर सिटीजन तांकां सांगले, तेंच्या कडून सगळे आयकून घेतले, जे प्रश्न आसा ते आमचे चोडणकर सरान सांगले। मागीर आमी रिक्वेस्ट केली आनी मागीर आनी 2 जाणांक व्हरून आमकां हें केलें म्हणजे परमिशन दिलें उलोवपाक। डिलिमिटेशना खातीर आमकां आमी ऑब्जेक्शन फायल केलें जे डिलिमिटेशन म्युनिसिपालिटीन जालें त्या संदर्भात आनी त्या संदर्भात आमकां नोटीस येयल्ली की तुमी हियरींग रावचें म्हणून। सो वॉर्ड नंबर 6च्या वतीन आमी रिप्रेजेंटेशन केल्लें आनी आमी हियरिंगाक उबे रावले। सो आमी एप्लिकेशनाचेर क्लियर मेन्शन केल्लें आसा 2021 ते 26 पर्यंत वॉर्ड कशें आसलो आनी आयज वॉर्ड कसो जालो। 2021 जो वॉर्ड आसलो तो 800चो वॉर्ड आसलो, भितून पिराची कोण वर्सा वाडा वडाचा वाडा अशी एरिया आशिल्ली म्हाका। आनी आयज जर पळयत जाल्यार ऑलरेडी पिराची कोण म्हजी काडलेली आसा आनी वर्सा वाडाचो भाग थोडो काडलेलो आसा, भायलीपेटचो भाग काडलेलो आसा, वडाचा वाडाचो भाग काडलेलो आसा आनी ती 800ची म्हाजी 505 मतां थंय दवरलेली आसा। आनी तितून म्हाका एडिशनल जाल्यार शांताराम नगर आनी सुधा कॉलनी एड केलेले आहे। शांताराम नगर 314 वोट आसा त्यांच्या रिकॉर्डा प्रमाणे आनी सुधा कॉलनी 269 वोट आसा। टोटल वोटींग 1088 आसा। सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एकूच डिमांड केला की तो तुमी जो फिगर दिला तो फाटल्यान आनी आतां फेरफाट दिसता, कित्याक वॉर्ड जे आसा एज पर हे तांचे इक्वल सारके ना। सो आमी ताका एकूच प्रश्न केला तो तुमी वॉर्ड केला कसो केला काम तर तांच्यानी सांगलें गुगलाच्या वयल्यान केला जॉग्राफिकली एरिया। सो आमी म्हटलें तुमी तुमच्या लेवलचे सारके आसले का ते तज्ञ असल्या कारणान आमी ताजेर चड लक्ष दिवंक शकना। पूण आमचे एकूच डिमांड आसा जो वॉर्ड आसा तो इक्वल करचो आनी जे कितें आसा ते सुरळीत करचे। दुसरी गोश्ट आमी तांकां तेच सांगलें आमी इलेक्शन घडयतले ते निवडून येतले। प्रश्न आयचो 1 दिसाचो की 8 दिसाचो इलेक्शनाक उरचो ना, फुडल्या 5 वर्साचो प्रश्न आसा त्या वॉर्ड म्हणून। त्या वॉर्डा खातीर जे म्युनिसिपालिटीन कितें डिफिकल्टी आसा त्यो हांवें विशय मांडलेलो आसा। म्युनिसिपालिटीन डिफिकल्टी म्हटल्यार आयज म्युनिसिपालिटीन आमचे कडेन संख्या कमी आसा कारण सिटींग कावन्सिलर ते असल्या कारणान आमच्या लक्षांत येयलें कारण मॅन पॉवर कमी आसा, व्हेकल्स कमी आसा थंयसर काम करपाक डिफिकल्ट जातलें। जरी तेंची एरिया जॉग्राफिकल आसली एरिया वायज तुमचे हावस म्हणून घेतले जाल्यार आमी तांकां कळयलां की प्रॅक्टिकल तुमी ग्रावंडाचेर चलया वचा। तुमचं सगळं ऐकून घेतलं त्यांनी व्यवस्थित ऐकून घेतलेलं आहे। त्यांचे सगळे मुद्दे त्यांना समजलेले आहे। जे आता ॲडव्होकेट विभूतीने सांगितलेले ते सगळे मुद्दे आम्ही रिटर्न त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे आणि त्याशिवाय व्यक्तिशः आम्ही स्वतः एक्सप्लेन पण केलेले आहे। त्यांना साहेबांनी सांगितलं की इथं आमच्या या वाड्यावरचे सर्वजण ख्रिश्चन असू दे हिंदू सगळे एकमताने इथं आलेले आहेत। आम्हाला ही गोष्ट अजिबात मान्य नाही। तेरान जो निर्णय घेतला पण डिलिमिटेशन करपाचो आमचो वार्ड काडला सोनारपेट आनी भायलीपेटेन मारला तो आमकां अजिबात मान्य ना। आनी आमी आज सगळे आमचे डेलिगेशन आमचे डेप्युटी कलेक्टर साहेबाक मेळिल्ले आनी तांकां आमी अशें रिक्वेस्ट केल्ले आसा की हे आमकां मान्य ना, तुमी ते रिवोक करपाचे।
ह्याच वार्डान आसा 13 वॉर्ड नंबर 13 आतिलपेट सोनारपेट 5 वार्डां हे सगळें एक कंबायन आसा आनी आमचे उत्सव नवो समार म्हण आमची शिगम्याची नाटकां ही सगळीं बरोबर म्हणजे एक वर्स आमी ही बाजारकर मंडळान सोनारपेट आतिलपेट सगळीं येता ही आमी कंबायन एक वर्स ऑर्गनायज करता एक वर्स भायलीपेट सेपरेट करता नाटकांय सेपरेट करता सो आतां कशें आसा तेतून आतां फक्त सोनारपेट आमी इतलो मदीं वयल्यान आमच्या कोटेश्वराची ती मदल्यान न्हंय वता वा तो न्हंय म्हणजे थंयच्यानूच बुट्टी येता बिचोल्यान बुट्टी थंयच्यान येता तीच येदी व्हडली न्हंय मदल्यान थंय पास जाता सो अशें जायत जाल्यार आनीक व्हडली बुट्टी येवं शकता फुडें कळ्ळें आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे थंयच्यान बुट्टी येवन उदकूय सोनारपेटेनूच भरता भायले पेटेन उदक सुद्दां वचना कळ्ळें सांगपाचो मुद्दो म्हणजे कितें की अशें जावचें न्हय आनी हे आमचें जें पयलीं जशें आसा सोनारपेट आमचो वॉर्ड नंबर 13 आसा सोनारपेट आतिलपेट पाजी हे एक आसा ते तशें एकूच उरचें कारण की उत्सव आमचे सगळे भायलेपेट हेंचे तेंचे सेपरेट आसा सो फाल्यां उत्सवा खातीर फाल्यां कितें झगडी जावं शकता फाल्यां सोनारपेटकार म्हणटले की आमकां नाटकाच्याच बाबतींत घेतले भायलेपेट बरें म्हणटले तुमी कोणाक आमी खंय वचपाचें की आमी 130च मतां आसा थंय वयर 650 मतां भितर आमकां मर्ज केला ना आमी म्हणजे ना हांगाचे ना थंयचे ना घरका ना घाटका टायप आमी जातले